आयच्या उद्गारान आमकां जो मनोभव आमी पत्करून जिवंक जाय तें कळीत केलां. खुशे मनान गरीब ती सुभागी सुरकेचें राज तांचें. आमची कूड आसा न्हय, मागीर दुसरें कितें आहा भितर एक मन आसा. मन हे वेगळो एक भाग आमचो. कूड भायली भितरले कूड जावन आसा मन. आनी कूड आनी मन आत्मो चलयता. आतां आत्म्याच्याच पावंड्यार आमच्यान देवाक चिटकोन रावन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाता, वो आमी आमचे वस्तुंगी आमचें जिवीत चलोवंक जाता. तर आतां ह्या दोन पावंड्याच्या दिसान आमची चिंतना मागीर उपजवतात. चिंतना म्हणजे मन. म्हणटत आमी तो देवासून आमचें जिवीत चलयत जाल्यार आमचें मन आयज आमकां सांगलां त्या प्रमाणे चलयतलें हांव. पयले सुवातेर आमी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावचें ना, कित्याक देव जो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे सगळो वावर आपलो कोत्ता. आनी आमकां वो मनोभव पत्करूंक जाय. खुशे मनान गरीब ते भाशेन जिवंक जाय जाल्यार हांव चाकर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हे सायबण मायन आमकां दाखयलें. तर हे भाशेन तर करीत हिंचेच वस्तूक म्हजी म्हणून हांव समजोवचो ना आनी ते परी हांव तिका चिटकोन रावचो ना. कित्याक हे परी आमचे वस्तूक आमी चिटकोन रावता. कित्याक आमी संवसारी पद्दतीनी जियेता. हें आमकां सांगलेलें आसा. आमी संवसारी जिवितान हांगसर रावंक येवंक ना. आमी त्यो सगल्यो वस्तू देवान दिलेल्यो आसा त्यो त्या त्या प्रमाणांत आमी वापरूंक जाय. हिंच्या प्रमाणांत ज्यो आमकां देवाक महिमा दिवंक जाता, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक जाता आनी हे परी म्हाका तें फावो जाता. हांव तर सगळें गोळा करून म्हजेच पासत दरीत जाल्यार तातूंत कांयच म्हाका ना. कित्याक तें मागीर म्हाका नाका पुरो करूंक लागतलें. वस्तुंनी आमी दादोशी जायना, देवा सोबे आमी दादोशी जाता. तो देवाक एकवटून रावन त्यो वस्तू त्या त्या प्रमाणांत आमी वापरून हे परी आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतले हांव. आनी हें पळय आमकां सांगता ह्या संवसारांत तर सगळे आमी गोळा करून दवरले आनी आयच्या दिसा तर म्हाका मरण आयलें तें मागीर कोणाक मेळटलें. कित्याक लागून हांव इतलो वावुरलेलो आसा. तो त्या त्या प्रमाणांत आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, आत्म्याच्या पावंड्यार तर आमच्या वस्तुंगी जियेत जाल्यार हें सगळें संवसारीक जिवीत जियेतलें हांव आनी आमी केन्नाच खुशाल आसचें ना. आतां जॉन मॅरी वियानी हो धाकटलो भुरगो आसलेलो फ्रांसाचो. त्या काळार म्हणून तूं ते गोरवां आनी मेंढरां राखतालेच आनी शेतान काम करताले. म्हणटत हो ते भाशेन मेंढरां राखतालो आनी थंयसर आसलेलो. पूण दिवसपणी तांचो पादवीकार तेन्ना तांकां मेळोंक आयलो तेन्ना आनीन म्हाका पाद्री जावंक जाय म्हणून सांगलें ताका. ताणें ताका आपल्या घरा व्हेलो आनी सगळें काम करून मागीर तो कशे भाशेन जियेता तें पळयलें. ताका खरेपणी पाद्री जावपाचें आसलेलें. पूण तो मातसो जाणटो आसलेलो. जाणटो म्हणजे 13 वर्सांचो. आनी ताणें कोमयां घेवंक नासलेलो. म्हणून ही ताची कोमयां घेवपाची तयारी चलताली. घेतल्या उपरांत एकदम दिवसपणी सगळें ठापटीप करतालो. पूण मागीर ताका सेमिनरीन घातल्या उपरांत ताका अभ्यास करूंक जायना जालें. कित्याक ताचें मन ते शिस्तींत नासलेलें. पूण तो खूब थंयसर आसतालो पूण जायनासलें ताका. ताका शेकी पादवीकारानूच तांकां सांगलें, पळय भुरगो हे भाशेन एग्जाम पास जावचो ना घडयेक, पूण ताका आमी फुडें व्हरया, ताका पाद्रीपण दिवया. आनी पाद्री जाल्या उपरांत ताका एका खेड्यान धाडलो. जंयसर थंयसर लोक सगळो आपल्याचपणान जियेतालो.
मौजा मारतालो आनी सगळे पातोक त्या गांवांत आसलेले. ताका थंय धाडल्या उपरांत ताणें कितें केलें? हें सगळें म्हजे कडेन कांयच जावपाक ना. दिमेर तो सगळो वेळ सारूंक लागलो, मागूंक लागलो ह्या लोकां पासत. आनी जे कोण पळय गरजेवंत आसा, दुयेंत आसा, तांकां तो वचोन पावंक लागलो. पूण ताचो हात लागलो की ना ती बरी जाताली. ती ताची शिकुमसाराक गेली की ना ती पोत्तून आपलें जिवीत नवसरून जिवंक लागताली. अशें जावंक लागलें. आनी हळू हळू आख्खो गांवच बदलोन थंयसर मागीर सगळो लोक भायलो येवंक लागलो. कित्याक हांगसर एक सांत आसा म्हणून. वरांची वरां तो मागण्यांत बसतालो. जैन आसलेलो आपणाक जरबण मारून तो तांचे पासत पिराचीत कोत्तालो आनी लोकांक खरेपणी ताचे वरवीं बरेपण मेळटालें. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत चाललें. पूण ताचें शर्माव एक दुसरेच भाशेचें. कित्याक पवित्र आत्मो ताचें सगळें उलयतालो आनी लोकांक जें सांगता पळय तें लागतालें आनी रोखडीच ती मन बदलून आपलें जिवीत ताणें सांगलां पळय ते प्रमाणे पवित्र आत्म्यान ताचे वरवीं ते प्रमाणे ती जिवंक लागताली. भयणीनो आनी भावनो, ताणें आमकां एक सांगलां, सगळी वस्तू आमी जे कोत्ता ते तर आमी देवाक भेटूयना जाल्यार ते पाड जातात. ते पाड जावंक दिवं नाकात. ते व्हरता बरीच जावं दी. आनी होच असलो विचार मागीर सांत तेरेसा धाकटी लिसियोची तिणेन पत्करलो. ती एक सगळो वावर एक धाकलें फूल कशें देवाक भेटूंक लागली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. हो एक विचार आमी मनांत धरया. दिसाच्या दिसा जे आमी कोत्ता तितलेंय देवाक ओपून करया आनी देव आमचें सगळें धोबरोदायेन बरेपण दुसऱ्यांक दाखयतलो, कोत्तलो. तर ही चिंतना आमच्या मनांत धरून थोडो वेळ आमचो देवा बरोबर सारया. प्रत्येक सुस्कार दोळ्यांत बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजून आमी भरोन आयल्या. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे आमी आमची न्हय, आमी क्रिस्ताची. आमचें जिवीत क्रिस्ता सगळें लिपोवन देवाक आमी भेटयता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हे परी करया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी जेजू आमकां तातूंतली सुटका दिवन ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक वाडयतलो आनी आमी ताचे सारकी आत्म्याच्या पावंड्यात ताका चिटकोन आमचें मन बदलप जातलें आनी आमी सर्गीचें राज ह्याच संवसारांत अणभवतल्या. खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें.